Dito ang sulis na magtuto kami ng Diwa Bapa, Diwa Putra, Pubitrik niya, Triik Dewa, Diwa Bapa, Diwa Putra, Pubitrik niya, Triik Dewa. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. जेजू बेळकाच्या उतरांचेर फातयेनी दवरून परत सकाळीं फुडें हांगासर आमची कामां कुशीक दवरून ताका मान करूंक आमी आयल्या. तो देखून ताणें केल्ले सर उपकारा खातीर ताका आमी ह्या मिसा वेळार अर्गां दिवया. सांगात तास आमची सर त्या सवां काळजा मनांत घेवन आमी आयल्या. ताच्या पांयां तळी आमी बावाडतान दवरया. ताणें सांगलां जें कितें बावाडतान तुमी मागतल्यात खंडीत तुमी घेतल्यात. आनी आयच्या वांजेला मुखांत्र जेजू आमकां जण एकल्याक ताचे मिसांव मुखार सून व्हरूंक आनी उतरां करण्यांनी ताका साक्ष दिवंक आपणे दिता. ह्या दिशेन कृपा मागया. उतरां करण्यांनी जाल्यार सरपात खंयची दूख धरून देवा तावन एकामेका तावन बोगसाणें मागून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगतां. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बगे हो सदांच सावकवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. प्रार्थया. जे कोण हे मिसाचे इरादे दिल्यात तांचे खातीर आमी मिसा वेळार मागतले. सांगातास जे कोण आपलो जल्मा दीस लग्नाचो वार्षिक कसो संभ्रमतात ते आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. सर बलिस सर्वेस्परा समेस भगवंताची गठाय तूं भगवंत गोन्सालो गासिया पाऊल मिकेन ताच्या संगत्यांक रक्त साक्षी प्रमाणे वाटेन सोम्याच्या कुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें पयलें आनी तेच वाटेन सस्तीक महिमेक तुवें पावयलें. तांचे खालते विणवणी मानून घेवन आनी तांचे परीं कुर्सायल्या सोम्याचो पाटलाव करूंक आनी मरा पर्यंत बावाड सांबाळून तुका विश्वासी रावंक तुजे देवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनच्या ससना.
तुम्ही सियोन पर्वता मुखार उबी जाल्यात, जिवंत देवाच्या शहराक तुम्ही सरल्यात. हेब्रेवांक बरिल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुम्ही इस्रायल्या घरा बरी कुडीच्या विश्वांनी पारकूं येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचे आकटे, धाट काळोख, मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयलें. तुतुरीचो आवाज आनी थरथरमची उतराचे गरजाणे आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनिकी नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. आनी हें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें की मोइजेन म्हळें, हांव भियान तरतरतां, पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात. आनी सर्गार नांव दाखल जाल्लीं मालगडी, भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यांत. सर मनशांची जडती करतल्या देवा हुजेर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या सामकर तुमी उबे जाल्यात. नव्या सल्ल्याच्या मध्यस्थ जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तां प्रास अदीक अर्थाच्या शेणयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात. देवाचे उतर हें. देवाचे मंदिरांत देवा, तुझो निरंतरी मोगामी नियाळटा. सर्वेस्पर कितलो व्हडतो आमच्या देवाच्या शहराक, ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सोबीत, आख्खे पृथ्वीचो तो आनंद. तुझ्या मंदिरांत देवा, तुझो निरंतरी मोगामी नियाळटा. सियोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, वर्त्या रायाचे शेहेर. हांगा ताच्या कोट्या मोदें, आपुणूच ताचे घट बुरूस म्हूण देवान दाखोवन दिला. तुझ्या मंदिरांत देवा, तुझो निरंतरी मोगामी नियाळटा. जे कानांनी आयकलां तें दोळ्यांनी आमी पळयलां. वय आमचो देव आनी सैन्याचो सरदार जावन आसलेल्या सर्वेस्पराच्या आस्थानांत आमी देखलां. देवच ह्या शहराची सदांकाळ राखण करता. तुझ्या मंदिरांत देवा, तुझो निरंतरी मोगामी नियाळटा. तुझ्या मंदिरांत देवा, तुझो निरंतरी मोगामी नियाळटा. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
जिनी बदला आणि बरी खबर सत्माना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पा तुमचे सवे आसो. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं चिरयेंत दुडू जावंक घेनाये. पांयांक वांडो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वससर त्याच घरा तुमी रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापडा. अशें ते भायर सर वचून पातकेजिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केलें. देवाचे उतर हे. भाव भयणीनो, थोड्या वर्सां आदी कारणांतर कोरिया तशेंच शेजारच्या गांवांमध्ये झूज जालें, झगडे जाले. हजारांनी लोक थंयसर मरण पावलो. तितलेंच न्हय, जायती बिल्डिंगां इगर्जो देसवाड जाल्यो, नाश जाल्यो. आनी अशें देसवाड जाल्ल्या इगर्जे पैकी एका इगर्जेंत जेजूची एक सोबीत इमाज आसली आनी ती झुजा निमती पडुल्ली कुडके जाल्ली. झूज सोंपलें, परत शांत वातावरण फाटीं आयलें आनी तो हळू अमेरिकाचे थोडे सोजर थंयसर त्या इगर्जेक येवन परत ती रिपेर करूंक दुरस्ती करूंक येतात आनी थंयसर ते पळयतात ती इमाजचे कुडके हांगा थंय पडुल्ले आनी त्या जाका सांगाता मेळोवन त्या कुडके जाल्ल्या इमाजीचे कुडके सांगाताक घालून परतून ती इमाज ते उबी करतात. आनी इमाज इतली सोबीत ताका पळोवंक दिसली की फकत 2 हात सोडल्यार सगळी इमाज पयलींचे बरीच सोबीत दिसताली. पूण जेजूची इमाज ताचे 2 हात नासतना कितें उपकारता. ते देखून ते सोजेर त्या जाका लागीं म्हणाले, इतली सोबीत इमाज हाता विणें कितेंच उपकारचें ना. त्या देखून आमी ही इमाज अमेरिकाक व्हरतले हांव आनी थंयसर ह्या इमाजेक जोगते तसले बरे हात घालून ती इमाज सोबीत करून फाटीं हाडटले हांव. ह्या जाक थोडो वेळ चिंतूंक लागलो आनी म्हणालो, ना, ताच्या बदलाक आमी ही इमाज अशीच दवरया आनी ह्या इमाजेच्या सकडाक वाचूंक जावचे बरी आमी कॅप्शन घालया, थोडे शब्द घालया. आनी कसले शब्द? इश्टा, तुजे हात म्हाका दी, म्हाका तुज्या हातांची गरज आसा. फ्रेंड, लँड मी युअर हँड्स, आय नीड युअर हँड्स. इश्टा, तुजे हात म्हाका दी, म्हाका तुज्या हातांची गरज आसा. फ्रेंड्स, लँड मी युअर हँड्स, आय नीड युअर हँड्स टू रीच आउट. सगळ्या कितें आलोचन पसंत जाली आनी अशें तांणी
त्या इमाजीच्या सकला इगाच्या मुखार हे शब्द घाले आणि सगळ्यांकी ते शब्द वाचून संतोष जालो मात्र न्ही तांच्या काळजाक ती उतरां तोपली आणि जें कितें तांणी बरयल्लें आसा तशेंच तो लोक करूंक पावलो. तो लोक थंयसर एकामेकाच्या गरजांक पावलो आणि तो लोक जेजूचे हात एकामेकाक जावंक पावलो. मगळ भाव भयणीनो, हें धाकटुलें गणीत आयच्या वांजेलाचो अर्थ आमच्या मुखार दवरता. वांजेलांत आयचो वांजेल मार्कास आसा, मार्कासो 3ऱ्या अध्यायाक आमी वेताव तर थंयसर पयल्यान पयलें जेजू आपणाक जाय आशिल्ल्या संगत्यांक आपयता आणि तांच्या पैकी 12 जाणांक तो आपणाचे शिस वा आपोस्तोल म्हणून वेंचून काडटा. आपणाक जाय आसल्यांक आपयता आणि तांच्या पैकी 12 जाणांक तो वेंचून काडटा. कसले शिस जावन आसले, एका म्हणटान दुबळे, एका म्हणटान आनी एका म्हणटान अशिकपी, सडतावते, मसलेचे पागी असल्यांक तो वेंचून काडटा आणि तांकां. पूण कित्याक खातीर वेंचून काडटा थंयसर सा मार्क, थंयसर जेजून आपल्या शिसांक वेंचून काडचो आपोवचो उद्देश थंयसर उक्त्यान सांगता. पयल्यान पयलें जेजू आपल्या शिसांक आपयता ताचे संगी रावच्याक. जेजू आपल्या शिसांक आपयता पयल्यान पयलें ताचे संगी रावच्याक आणि दुसरो उद्देश जावन आसा बरी खबर परगट करच्याक. पयलें बरी खबर परगट करूंक न्ही, पयलें ताचे संगी रावंक, ताचो अनुभव जावंक आणि त्या उपरांत जाल्लो अनुभव हेरांक दिवंक. आनी तेंच घडटा. 12 जाणांक तो आपयता आणि ताचे संगी तो दवरता आणि हे 12 जण शिस लागले की 3 वर्सां भर ताचे संगी ते रावतात. जें कितें आपणाचो गुरू मेस्त्री करता तें ते पळयतात. ताचे संगी ते समकतात. दीस आनी रात पयसल्या गांवांक हळ्ळ्यांक ते वेतात. जें कितें तो शिकयता तें ते आयकतात. बरी खबर जें कितें जेजून परगट केली नवी नवी शिकोवन तेय अजाप पावतात लोकां संगी आयकून. जायती अजापां जेजून केल्ली ती अजापां ते पळयतात. जेजू संगी ते जेवतात, खातात आणि अशें हर एका संगतीन जेजू संगी रावन, जेजू सांगाता रावन ताचो अनुभव ते करतात. हो मनीस कसलो म्हणून तांकां समजता आणि त्या उपरांत जेजू तांकां भायर धाडटा. जें कितें तुमी पळयलां तुमच्या दोळ्यांनी, जें कितें तुमच्या कानांनी आयकलां तें तुमी वचून हेरांक परगट करा. आनी तांकां कशें तो धरता तें आयच्या वाजेलांत आमी आयकलें. दोगांक तो धरता आनी तांकां आपणाची पदवी आनी अधिकार तो दिता. देवसार धांवणूक, पिडेस्तांक गूण करूंक, जाय पडल्यार असर्यां करूंक आपणाच्या पदवेन आनी आपणाच्या बळान तो धरता. आनी अशें जेजूच्या अधिकारान, जेजूच्या पदवेन आनी बळान ते गेल्ले अजापां करूं शकतात. आनी तांकां वेता आसतना आनी थोडी सत्राय तो दिता, आनी थोडे इशारो तो दिता. तुमी वेता आसतना पोतें जावं, बुती जावं, चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. म्हणजे तुमी तुमच्या बळान येचे न्ही, तुमचे पयशे वा संवसारी बळान तुमी वेचे न्ही. बगार म्हज्या बळान, म्हज्या पदवेन, म्हज्या अधिकारान तुमी वचूंक जाय. आनी एक शब्द सांगचे तर तुमी म्हज्या नांवी वचूंक जाय आनी म्हज्या नांवी बरी खबर तुमी परगट करूंक जाय. आनी तेच आपोस्तोल शिस करतात. आपोस्तलाच्या कृत्य पुस्तकांत आमी वाचता तर आपोस्तलांनी शिसांनी कितें केलें तें आमकां दर म्हणून दिसून येता. कितली अजापां तांणी जेजूच्या नांवान केल्ली आनी बरी खबर कशी ती परगट केली. आनी अशें जेजूच्या नांवान आपोस्तलांनी शिसांनी तांकां दिल्लें काम तांणी जारी केलें. पयल्यान पयलें ताचे संगी ते रावले, ताचो अनुभव तो जालो आनी त्या उपरांत ते भायर गेले आनी जें कितें पळयलां आयकलां तांणी परगट केलें. आनी अशें ते मिसांव, तांचें मिसांव तांणी केलें आनी आज तितली जबाबदारी तेच मिसांव आमच्या खांदार आसा, म्हजेर आनी तुजेर आसा. आनी आजुनी जेजू 2025 वर्सां जालीं तरी आजुनी ताची बरी खबर परगट करच्याक, ताचें बरेंपण संवसाराक गाजोवच्याक तो तुजेर आनी म्हजेर फाती येवन आसा.
त्या निदर्शनांत हांवें सांगलें तुमकां, फ्रेंड्स लँड मी युअर हँड, आनी इश्टानो तुमचे हात म्हाका दिया. आनी तीच उतरां सांत तेरेज, आविलाची सांत तेरेज आपणाच्या एका बुकार ती बरयता आनी सांगता, आज जेजूक हात नात, तुमी जेजूचे हात जावंक जाय. पडलेल्यांक उखलूंक आज जेजूक हात नात, वा गरजेवंतांक आशिर्वाद दिवंक जेजूक आज हात नात, तुमी जेजूचे हात जावंक जाय. सुकोन गेल्ल्यांक फाटी हाडूंक, सुकोन गेल्ल्यांक सोदून काडूंक जेजूक आज पांय नात, तुमी ताचे पांय जावंक जाय. जेजूक आमचे पांय गरज आसात आज सुकोन गेल्ल्यांक फाटी हाडूंक, सुकोन गेल्ल्यांक सोदून हाडूंक. दुखां गळयतल्यांक तांची दुखां पसूंक, तांची दुखां पळोवंक जेजूक आज दोळे नात, तुमचे दोळे जेजूक जाय. आनी बरी खबर पावनातल्यांक, बरी खबर मेळोवनातल्यांक ती परगट करूंक जेजूक आज तुमचे वोंट जाय, तुमचे तोंड जाय, तुमची जीब जाय. त्या देखून मोगळ भाव भयणीनो, आविलाची सांत तेरेज थंयसर ती सांगता, जेजूक आज आमचे हात जाय, आमचे पांय जाय, आमचे दोळे जाय, आमचे कान जाय, आमचे वोंट जाय वा तोंड जाय, आपणाची बरी खबर परगट करूंक. त्या देखून जर तर अशिकपी शिसांनी, आपोस्तलांनी जेजूची बरी खबर इतल्या मापान परगट केली, तर आज आमी सगळे शिकपी. सांगात आसो आधुनीक सवलत्यो आमचे थंय आसात. त्या देखून ह्या दिशेन आमी शिसांच्या की आपोस्तलांची चड बरी खबर परगट करूंक आसा, आनी तो कायदो तुमचेर आनी म्हजेर आसा. कित्याक जेजूच्या मिसावांत आमी वांटो घेतला, जेजूच्या रायपणांत, प्रावादपणांत, आनी सांगात आस जेजूच्या याजकपणांत आमी वांटो घेतला. त्या देखून जेजूची ती बरी खबर परगट करचो कायदो, जबाबदारी आमच्या जण एकल्याच्या खांदार आसा. पूण तें करूंक आमी जें कितें शिसांनी केलें तशेंच करूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी ताचे संगी रावोंक जाय. आमकां जण एकल्याक बरी खबर परगट करूंक आपयलां, पूण बरी खबर परगट करच्या पयलें आमी तसो अनुभव करूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी जेजू संगी दिसपडते रावोंक जाय. म्हणजे मागण्या मुखांत ताचो आमी अनुभव करूंक जाय. आज तुमी हांगासर आयल्यात तर इतल्या संख्यान सकाळी मुळे तुमची कामां पुरा जायतीं कामां आसली, राटवळे आसले, कुशीक दवरून सकाळी मुळे दीस तुमचो आज मागण्या मुखांतर हांगासर जेजूचें उतर आयकून, जेजूक एवकरिस्तांत घेवन तुमी वेतात तर खंडीत जावन तुमचें काम तें आज करचें. तुमची योजना ती आज तुमी घाल्ली खंडीत जावन पोंताक पावतले. कित्याक जेजूचो अनुभव करून, ताका घेवन, ताची खुशी समजून तुमी फाटी तुमच्या कामाक वेतात. आनी तशेंच आमी दिसपडतें करूंक जाय. दिसपडटा आमी इगर्जी घरांत दवरी, आमच्या कुटुंबांत थंयसर दिसपडतें मागण्या आसा. मागण्या मुखांतर जेजूची खुशी कितें, जेजूची मिसांव कितें समजून, ताचो अनुभव करून, ताचे संगात रावून, त्या उपरांत आमी कामाक देंवता तर खंडीत जावन आमचें काम यशस्वी जातलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, दिसपडत्या जिवितांत हें करूंक आमी प्रयत्न करया. दिसपडतें जेजू संगी रावोंक प्रयत्न करया आनी जेजूचो अनुभव आमी करया. ताची खुशी आमी जाणा जावया. ना तर आमी आमचीच खुशी करतले हांव, आमचेंच काम करतले हांव, खंयी आमी पावचे ना. त्या देखून त्या उपरांत जेजूचो अनुभव आमकां जालो, ताची खुशी आमी समजल्या, त्या उपरांत आमी भायर सरून आमकां दिल्ली जबाबदारी, ते मिसांव आमकां जण एकल्यांनी आमी करूंक आसा, ती जबाबदारी आमचेर आसा. त्या देखून उतरां करण्यांनी जायतें बरें करयत, जायतें बरें, जायते अवकाश आमकां मेळटात जेजूची बरी खबर परगट करूंक. आनी आज विशेश रितीन सवलत्यो आसात, माध्यम आसात, मिडिया आसा. ह्या मिडिया मुखांतरी आमी जायती बरी खबर जेजूची उतरां आमी परगट करयत. त्या देखून त्याच जेजू लागीं मागया आमी खुरपा आनी दिसपडत्या जिवितांत आमी जण एकल्यांनी जेजूचे हात जावन, ताचे पांय जावन, ताचे दोळे जावन, ताचे कान जावन, ताचे वोंट जावन, ताची बरी खबर सर्गींचे राज उतरां करण्यांनी परगट करया आनी ह्या दिशेन आदार करपा मागया. Tuve surusli
भेटून आयल्या भेटूनी वेळी वावरांनी वचून संगी हिचीनी अर्पिता तुका भोवतीपणी गोवा सोंडो अर्पिता दाका सोरो समोर पिता बदल क्रिस्ताच्या व्हडी रक्तान मागतां बापा कालते पोना गोवा सोंडो अर्पिता दाका सोरो समोर पिता बदल क्रिस्ताच्या व्हडी रक्तान मागतां बापा कालते पोना. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेतात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आनी आमच्या केपोचो देवाक श्रेश्ठ म्हणून घे. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्ता साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दयेन मानून घे आनी तीर बावडतान तुजें नांव सारून तुका साक्ष दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी. हे आमी मागता च्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्य आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पौल मिकी आनी ताच्या संगात्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमचे अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गेच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरान सुसर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. हून सर्गीं तूं काळजी सर्वेस्पराचें नांव तुका काळजी. हून सर्गीं तूं काळजी. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. सोन्याचे तुझे वरून आम्ही समारंभा तुझे पुरा जीवन
बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. कुटुंबांत अंतरलेले सुडास काडून मौनपणी तांचे खातीर आमी मागया. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता. अवका अमर्य देवाचे माये संगाती सांज जातीचो पती भाग्यवंतम दुता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची फाती बरोवसो सर्गींच्या बापा थंय दवरून जेजून शिकयल्या उतरांनी बावाडटना आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संपले, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकयले आमकां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सवय आसो. तुमचे सवय आसो. संतोषान आनी एकामेकांत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. प्लीज. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जर्ती आनी क्यास थाडीन जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे बाग म्हाका पावना पूण जे उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय
संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थया. सर बलिष्ठ आणि भोव मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रक्तसक्ष उदेशी विचित्र तरान तुवें उगडापी केली आहे आणि कुर्सार जेजून भेटयलेल्या यज्ञाची गठाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिली आहे. हे गटायेन विश्वासपणी तसो फाटलाव करूंक आनी पवित्र सभे समेत मनशांचे सुडवणे खातीर सगळ्या उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. मनशांच्या भुरग्या संगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावं जियेलो, स तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. बिडाक उणकर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे इरादे ते सवान भक्तीपणी बावडतान जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. खंडीत जावन जायत्यांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां. थोड्यांक आमी मागणी बसयल्यांत, तांचो समेस्त उडास काडया.
जायते जाणां कामाच्या सोदनेर आसात, थोडी परगांवांत शिरकल्यांत काम ना. विशेश भुरग्यां खातीर आमी मागया. परिक्षेचे दीस लागीं येवन आसात. भुरग्यांनी शिकपाक मोद दिवन बऱ्या तरान शिकच्याक. विशेश रितीन सर पिडेस्तां खातीर आमी मागया. जाणटीं पिडेस्तां जायतीं हॉस्पिटलांत आसात, आस्पत्रेंत आसात, बरें जावंक आशे येवन आसात. त्या देखून तांचो उडास काडया. ये बगे वो जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजय पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिंगो कोल्लो आसता. तुका पातयेन उलो भारतल्या सकडांक दये नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता स्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो, देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणी. ये अजपंचा जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे तितले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्मे सांगता आमी तुका वर्णुंच्या सदांच सर्वता. आमेन. खंडी जावन मागले जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. ह्या सर उपकारां खातीर जेजू बाळकाक आमी दिनवासुया, आमचे अर्गां पाठोवया. ये बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकळुती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजी मारिपार तुजी बग सगळ्यान प्रसारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातले दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूंक, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूंक, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूंक, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्त जाल्ले निमती भुरग्यांचेर आशिर्वाद. भुरगीं आसात तर ल्हान भुरगीं मुखार हाडची, नंतर तुमी तीन तावनसून तुमच्या भुरग्यां खातीर मागची. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता ल्हान भुरग्यांचेर हात दवर मागचे खातीर लोकांनी तांकां जेजू सरची हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तो जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडय नाकात, कित्याक सर्गींचे राज तसल्यांचे सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. सर भुरग्यां खातीर एक घडी बरोबर मौनपणी मागचें. भुरगीं आमच्या घरांत आसात, थोडीं इस्कलाक वचून आसात, कॉलेजींत आसात.
ह्या सर भुरग्यां खातीर थोडे पिडेंत आसात, थोड्यांक शिकोवंक कश्ट जातात आनी थोडीं भुरगीं डिस्टर्ब जाल्यांत विविध रितींनी. ह्या सर भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळी समर्पुया. तसो जेजू गालिल्यांतल्या वचून भुरग्यांचेर हात दवरून गूण केल्लो जेजू आमचे संगी आसा. ह्या सर भुरग्यांचेर आपणाचे हात दवरून तांकां तो नितळ करूं आनी कुर्पेन भरूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या मोगाच्या सागोरा, तुवें तुज्या पुता जेजूक मनीस जावन ह्या संवसारी धाडलोय आनी तूं आमचो मोगाळ बापोय आनी आमी तुजी भुरगीं म्हणून कळयलीं. तुज्या पुता जेजून भुरग्यांक आपले वेंगेन घेतलीं आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ताच्या जिवनपणतेय तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय आनी पवित्रत्मेचे देण्यांनी नेटयल्याय. आज ह्या भुरग्यांचेर जी हांगासर आसात, जी हांगासर नात, जण एकल्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां सर पिडेशिडेंतलीं वायटा विघ्नांतली निवार म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आवय बापाय काल जावन चलोवंक, बऱ्यान शिकोवंक, शेगूण आनी जिणी नेटोवंक तांकां तूं आदार दी. तुज्या पुताची देख घेवन तांणी कुडीन जाणवायेन आनी देवाच्या कुर्पेन वाडोवंक तांकां तुजें बेसांव दी. ह्या भुरग्यांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागता. देवाचे देणें आनी मोगाचें फळ जावन जोडलेल्या ह्या भुरग्यांक क्रिस्ती मावल्यांनी वाडोवंक जाय आसचें मार्गदर्शन तांचे तोंड तांकां मेळ अशें कर. कुटुंबांत तांच्या शांत समाधान माया मोग राग जावं, तांची सर योजना आनी कामां पंथाक पावय. हें सर मागता त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Radacha Jesu berkama kerta lagi ani puista sunggi sonya mai nami tuji bonita tuji puri jiu kadar mata Jesu berkam kara vignan wanan kletu samba mayamukan ciye di kurpe cembesam diangka kurpe cembesam Jesu berkam kara vignan wanan kletu samba mayamukan ciye di kurpe cembesam diangka kurpe cembesam Mukal putra sone Ampar muria shirwa